सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजा धन्य तुका भेटयता भोविस्तारांत आमकां नवें रसन केला भोवीर सभेंत आमकां नवें विसाव दिला तुज्या उपकाराक वर्गां पाटयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतर आयकूंक प्रेरता जेवणांत तुज्या आमी भाग घेता संतोषान व्हड उल्हासान सौम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजा धन्य तुका भेटयता आयच्या मिसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसूं क्रिस्ताते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 33वा आयताराच्या या लितुर्जीक देवस्तुतेक आमी आयल्या आनी आयची वाचपां आमकां उलो दितात वा आपोवणे दितात की आमी आमच्या जिणेंत सोम्या जेजू क्रिस्ताक देवाक पयलें स्थान आमी दिजय देवाचीं खरीं भुरगीं जायचीं जाल्यार देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे सीस आमी जावंक जाय आनी जेजूचे सीस आमी जायचे जाल्यार आमी कसली वाट आमी धरी जाय ती वाट जावन आसा वांजेलाची वाट वांजेलांत जिणेंत वांजेलाक आमकां मेटां काडूंक आमच्या जिणेचें सर्वस्व समर्पण करूंक आमच्या कुटुंबादारांक आमी पाड करून देवा कडेन फुडें वचूंक आमकां लितुर्जी आज आपोवणें दिता आमी येदोळसो आमच्या मोरी मायेच्या जल्मा दिसाचें नोवेन आमी सुरू केलां आनी आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा देवाची खुशी केल्ली माय जावन आसा आमची मोरी माय कशें एक सीस एका मिस्ट्रस खुशी करता गे तशें आमी मोरये बरी आमी जेजू क्रिस्ताची खुशी करूंक आमच्या जिणेंत आनी आमची जिणी जेजूक आनी पेल्याच्या मोगाक आनी सेवेंत समर्पीत केले जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना आमी चड पातकी आमी जावन आसा आमच्या पातकां खातीर कालतेपणी देवाची आनी पेल्याची बोक्सांनी आमी जोडया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मोडान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बऱ्यो सदांच अवकार बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पोदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर
प्रार्थुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यां सोरसनार आनी धणी, तुज्या असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळासो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. आमेन. पयलें वाचप जणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक कळीत आसा वा सर्वेस्पराची कुशी कोण परखूंक शकता. विनाशी मनशांची चिन्नां अनिश्चित आनी आमच्यो येवजण्यो आतीर. कित्याक नाशिवंत कूड आत्म्याचेर वजन घालता आनी जायत्या चिन्नांनी भरलेल्या मनशाचे जडाय हाडटा. संवसारांतलो वस्तू जाणा जावंक आमकां कठीण लागता आनी आमचे भोंवती आसा तें जाणा जावंक कश्ट भोगतात. तर अंतराळार आसा तें सोदून काडूंक कोणाच्यान जायत. तुवें जणवाय दिवंक नातली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मो धाडूंक नातलो जाल्यार तुजी कुशी समजून घेवंक कोण शकतो. हे परी संवसारान जियेतल्यांचो वांटो नीट जाल्यात आनी तुका कितें मानता ते मनीस शिकल्यात आनी जणवायन तांकां सांबाळल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. सांब पावलून फिलोमेना बरयल्या पत्रांतले वाचप. हांव पावल, क्रिस्त जेजू सोदूत, पूण आतां ताजे खातीर बंदिवान. म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी
हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. खरोच तो आतां ओनेजीम म्हणजे उपकाराक पडचो. आदी तो तुका उपकाराक पडलो ना, पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला. आकास हांव आतां तुजे सरशीन पाटी धरता, तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वंटोस तुका धरता म्हणची. ताका म्हजे सरशीन दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्ते खातीर हांव बंदेत आसता पर्यंत तुज्या नांवान म्हजी सेवा साकरी करूंक तो जातो म्हूण हांवें चिंतलें. पूण तुजी काबलात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशीन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो सुटलो, पूण तुजे सवे तो सदांकाल आसतलो देखून तो तुका सुटलो जावेत. आनीक तो गुलाम न्ही, पूण गुलामा प्रास वट म्हणजे तुका मोगाचो भाव. म्हाका तो आपुरबायेचो सुसय, पूण म्हजे प्रास सर तुका. तुजे बरेच मनीस आनी क्रिस्तांतय भाव जाल्ल्यान कितले आपुरबायेचो तुका तो जावचो ना. एक भावार्थान तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. देवाचे उतार्ये. देवाचे उडुपकार. तुझ्या मुखामळाचो परजळ तुझ्या साकराचेर फांक आनी तुजो आज्ञा म्हाका शीक. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुका पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक दीस लोकांचो व्हडी एक जोमो जेजूच्या फाटल्यान वेतलो. तो वळू फाटीं घुंवन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तर ताच्यान म्हजो शिस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वोवोन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शिस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एकलो बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तें आखेर करूंक आपल्या लागीं आस्पद आसा की ना हें समजून पयलेंच बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्हय. ना तर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सकट ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले. अथवा कोणी राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजूंक वता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज आड नेतल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना तें पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत. ना तर जालें शत्रू राय विसारिना जायत. तेच परी तुमचे मदल्या कोणय आपण लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेलें करीत म्हजो शीस जावंक नजो. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सोम्या जेजू क्रिस्ताचे शांती समाधान तुमकां हर एकल्यांक हांव ह्या बऱ्या दिसा इतरसा दिसा हांव मागतां. 1960 चिकागोंतलो फामाद फुटबॉल खेळगडी गेल्स पेयर्स हो लोकमागाळ जाल्लो आनी मस्त मॅचांनी खेळून ताणें नांव वाडिल्लें ताच्या गांवाक. पूण हो खेळगडी आपणाच्या गळ्या भोंवतीन घाल्ल्या एका मेडलांत 3 शब्द बरोवन आशिल्ले आनी ते शब्द जावन आशिल्ले आय एम द थर्ड. आनी तसो ती ऑटोबायोग्राफी ताच्या जिवनाची कथाचें टायटल जावन आशिल्लें शिरोनाम जावन आशिल्लें आय एम द थर्ड, हांव तिसरो. आनी हाच्या कडेन एका पत्रकर्त्यान विचारल्या वेळार हाचो अर्थ कितें म्हूण सांगल्या वेळार ताणें सांगलें म्हज्या आत्मा त्या कथांत म्हज्या ऑटोबायोग्राफीन ताणें सक्कट विवरसिलां. म्हजो एक ट्रेनर वा कोच आसलो बिल एस्टन आनी त्या बिल एस्टनाच्या मेजार हांवें पळयलीं तितूंत उतरां आय एम द थर्ड. तो बिल एस्टन फामाद एकलो ट्रेनर कोच जावन आसलो जाल्यार ताणें केदाळाय पयलें स्थान देवाक दिल्लें, पयलें स्थान ताणें जेजूक दिल्लें. इन माय लायफ जीजस क्रायस्ट इज द फर्स्ट तो म्हणालो आनी माय फ्रेंड्स आर सेकंड अँड आय एम द थर्ड. आनी ताच्या जिवनाचो तो शेवट हांवें म्हज्या जिवनाचो शेवट काण गेला आनी देवान हांव तिसरो म्हूण हांवें लेखल्यार म्हाका ताणें पयलो म्हूण काण गेला आनी समाजीन म्हाका पयलो म्हूण लेखला. एकादा देव म्हज्या थंय वावर करिना जाल्यार एकादा देवाक म्हज्या जिणेंत पयलें स्थान हांव दिना जाल्यार म्हजें जिवन व्यर्थ जावन आसा. ही जावन आसलीं बगनां ताची. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां जेजूचे खरे शिस जावं आपोवणें दितात. गुरू आनी शिस. एक शिस गुरू सोपाटलाव करता, एका मेस्तर सोपाटलाव करता, ताचेत हांव जानवाय आपणावंक, ताचेत हांव शिकप जोडून ताणें जोडलेली पदवी ती पदवी हांवें ताणें जोडून आनी एकलो मेस्त्री जावन तो ताच्या घरा पाटी वेता वा ताचें इस्कॉल कॉलेज मुक्त जाता. ह्या शिकपाक थोडोसो अवधी आसा, जावं पुरो 5 वर्सां वा 3 वर्सां वा आमकां 15 जाल्यार 14 वर्सां अशें लांब अवधी वा ल्हानशी अवधींत शिकोवन ते गुरू बरे जावंक प्रयत्न करतात. पूण अनेक तरेचें शिस्पोन आसा. गुरू तावन खाली जानवाय आनी ताचें ताणें शिकप जोडल्यार पावना, पूण गुरूचेंत व्यक्तित्व आपणावचें, एक्सटेंशन ऑफ द मास्टर आनी एकलो गुरूच जावचो टू द लेटर व्यक्तित्वांत. आनी तें जावन आसा वर्तें शिस्पोन. हाका अवधी ना 3 वर्सां वा 5 वर्सां वा 14 वर्सां, पूण मरता पर्यंत एकल्यान गुरू जावंक आसा. एकलो शिस परत्यान मरता वर एक संपूर्ण शिस जावंक आसा. आनी असलो शिस जावंक जेजू आमकां आपोवणें आज दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हेच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून गेल्लीं थंय शर्तां वा पंताव ना. आनी ही शर्तां पायच्यान कांय नावाल ना, कित्याक जेजूच्या की वर्तो ह्या संवसारान कोणूच ना, देवाच्या की वर्सो ह्या संवसारान कोणूच ना. He is the unique Savior, only and the only one Savior in the world, the Jesus Christ, who has died for us and risen for us for our salvation. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मातेवाच्या वांजेलांत अध्यायांत 6 वाक्य 30 आमी आयकता. सोदा पयलें सर्गींचें रात, मागीर तुमकां सक्कट मेळटलें. सोदा तुमी पयलें देवाक, सोदा तुमी पयलें जेजू क्रिस्ताक, मागीर तुमकां सक्कट मेळटलें. तस मातेवाच्या वांजेलां अध्याय 13 43 आनी 4 वळेंत आमी आयकता गे. केन्ना एकल्याक एक मोलादीक दिर्वें एका जाग्यार आसा म्हूण तो चिंता गे, तें मोलादीक दिर्वें काणगोच्या खातीर तो आसलें पुरो विकता आनी तें मोलादीक दिर्वें काणगो मुखार वेता.
तशेंच एक मोलादीक मोती स्वच्छ एका सौकारा बरी असले सक्कळ विकून ते मोलादीक मोती काडून मुखार येतागी तशें आमकां मोलादी दिर्वे वा मोलादी मोतयेक आमी सरी करूंक जायना. जेजू जावन आसा श्रेश्ठ तें सगळ्यांचें राज पयलें तुमी सोदां म्हणा जाल्यार खंडीत जावन आज जेजून दिल्लीं शर्तां आमी पाळच्यांत कांय नवलना आमी तें पाळचें आमचो कायदो तो जावन आसा. आनी कसलीं तीं शर्तां जेजू सांगता एकादा वेळार तुमकां म्हजो सीस जावंक मोन आसा जाल्यार तुमच्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक गोवा सगळ्यां पाठ करून म्हजो तुमी पाटलाव करात. आनी दुसरें शर्त म्हणटा तो एकादा तुमकां म्हजो पाटलाव करूं मोन आसा जाल्यार तुमचे कुरीस तुमी काणगेयात आनी म्हजो पाटलाव करात. ते पयलें शर्त जेजून सांगलें तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमी पाठ करा. इंग्लिशान हेट म्हणटात पूण जेजून आमकां शिकयलें आमकां दिल्लो तो व्हरतो उपादेश हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. तुमी तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी तुमच्या पेल्याचो मोग करा म्हणल्यार जेजून खंडीत जावन दुसऱ्यांचो द्वेश करात म्हणून जेजून आमकां शिकोवना. एका जाल्यार हें आमकां दिसूंक पुरो जेजूचे पाटलाव करूंक जेजूचें शिस्पोन आपणावचें ही एक व्हडची जबाबदारी एक विपर्यास जावन आसा म्हणून चिंतूंक पुरो. पूण जेजू खंडीत जावन आमच्या मोगाचें सो आमी द्वेश करचें म्हणून आमकां सांगना पूण आमी प्रिफरन्स दितना आय प्रिफर ए मोर देन बी. हांव ताच्यागी असो हांव चड मोग करता द्वेश करता म्हूण न्ही. आनी तें आमच्या जिणेंत आमी आमच्या कुटुंबाच्यागी ब्लड इज थिकर देन वॉटर आमी म्हणटा बट द स्पिरीट इज थिकर देन द ब्लड. आमचो कुटुंबाचो संबंद आमकां गरजेचो जावन आसा. आमची आवय बापाय बायल भुरगीं गो आमकां गरजेचें जावन आसा कित्याक आमचो रक्त मागचो संबंद आमकां तांकां सोडूंक नाका. जेजू सोडया म्हूण सांगना पूण तांच्याकी सर्तीत मापान गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड सेकंड प्लेस टू युअर फॅमिली अँड थर्ड प्लेस फॉर युअर सेल्फ. आनी आमी पाटलाव करूंक जेजू आमकां आपोवन दिता. तुमी जाणा जावंक पुरो 2021 US ओपन टेनीस आसल्या वेळार विनस विलियम आनी सेरेना विलियम बबोनी तांचे मदें तें फायनल जाल्लें. दोगां जाणां बबोनी जावन आसली मातसो रक्ताचे संबंद जावन आसले पूण ती खेळटना एकामेका विरोध म्हणल्यार बरी ती खेळ्ळी एकामेका दुस्माना बरी ती खेळ्ळी न्ही. तांचो संबंद आनी ओगडावना पूण केवल ते एक मेडल तें जोडच्या खातीर आनी आमचो ते शेवट जावन आसा आमचो मेडल जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ताका जोडूंक ताचें सीस जावन जेजू आमकां आपोवन दिता. दुसरो जेजू म्हणटा तुमचे कुरीस काणगोवन म्हजो तुमी पाटलाव करात. वय मगाच्यान कुरीस जावन आसा वी आर ऑन द क्रॉस रोड म्हणटा आमी. आय एम ऑन द क्रॉस रोड आय डोंट नो वॉट टू डिसायड वेर टू गो म्हूण आमी म्हणटा. कुरीस जावन आसा आमकां एका तराचे क्रॉस आमकां एका ते कश्टांचे संकेत जावंक पुरो एका तराचो नश्टाचो संकेत जावंक पुरो पूण तोच कुरीस आमकां सर्गावेची वाट जावन आसा. सर्गाचो तो दिवो आमकां जावन आसा. एक फावटी एकलो शिस गुरू कडेन म्हणलो की गुरू तुजो पाटलाव करूं म्हाका मोन आसा हांवें कितें करूं जाय. गुरून त्या क्रुसिफिक्साक दाखोवन त्या क्रुसा मुखार आसा जेजू क्रिस्त आनी त्या क्रुसा फाटल्यान आसा खाली जागो तुका तो सोडला. तुजो कुरीस काणगे तुज्या कुर्सा त्या कुर्साक तूं मार तेन्ना जेजूच्या कश्टांक कुर्साक सडेत अर्थ मेळटलो तुज्याय कश्टांक सडेत अर्थ मेळटलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो विक्टर फ्रँकी म्हणलो फ्रेंच मनोशास्त्रज्ञ सायकोलॉजिस्ट म्हणटा की वी आर बॉर्न क्रुसिफायड. आमकां जल्मातनाच आमकां कुरीस आसात कश्ट आसात कुरीस नातले कोण्णी नात पूण आमचे कुरीस जावन दी पुरो कुटुंबाचे कुरीस वा वावर करचे कडेन कुरीस कसले कुरीस आसल्यार कसले कश्ट आसले आमी सक्कड आमी भावार्थाच्या दृश्टीन आमी काण घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां जेजू आज आपोवन दिता. मदर तेरेसा म्हणटले की इफ आय कॅन गिव ए ड्रॉप ऑफ कॉन्सोलेशन टू यू बाय माय सफरींग बाय माय क्रॉस लॉर्ड प्लीज गिव मी दॅट. एखाद्या वेळा म्हज्या कश्टा वरवीं तुका एक थेंब्यातलें एक हांवें एक कॉन्सोलेशन दिवंक हांव सांगता जाल्यार दी म्हाका. तसो पाद्रे पियो 50 वर्सां स्टिग्माटा आपणाच्या कुडीर वयल्लो तो जेजूच्या कश्टां खातीर तो सदांच राखून आसलो. सान फ्रांसीस आसीस जेजूच्या कश्टां खातीर 5 गायी म्हाका दी म्हूण तो मागा लागलो उपाशिकेन 3.5 दीस आनी रात जेजूचे कश्ट गाय देवान ताका दिले. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी खंडीत जावन आमचे कुरीस काणगो देवाचो पाटलाव करूंक आसा.
आमी चिंतून पुरो थोड्या पटी वो वांजेल खाली पाद्रपाक आनी सिस्टांक आनी मात्र देवा सांगला म्हूण खंडीत जावन वो वांजेल जेजू क्रिस्तान दिल्लो आमा सोमेस्तांक आमी बाप्तिस्माच्या सक्रामेंता मुखांत आमी क्रिस्तांव आमी जाल्या पूण त्या बाप्तिस्मा सक्रामेंता तिरास आमी मुग्धाना मोर्ता वरेगी आमी क्रिस्तांव जाता सोरेन किर्केगार्ड म्हणलो तत्वशास्त्राची म्हणटा वी आर बिकमिंग क्रायस्ट टील दी एंड आनी ते देशादीन म्हणलो इवोल्युशनिस्ट म्हणटा की our evolution does not stop with man, but the evolution continues. The omega point is Jesus Christ. जेजू बरी आमी जावंक आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू बरी जावंक कुरेस कान गेल्ले आनी कुर्सा वरवीं मार्तीर पोवन मेळ्ळे मस्त जावन आसात साम पावलुत्तू हाचे दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें तो जेजू क्रिस्ता खातीर पयलें जेजू क्रिस्ताक दग दिल्लो पूण जेजू क्रिस्ता खातीर आपणाचो जीव ताणें दिलो जेजू खातीर मरचें आनी जिवोवचें जावन आसा म्हजें वर्तें बाग म्हूण जेजू खातीर मार्तीर तो मेलो क्रिस्तांवाचो पयलो मार्तीर सांत स्टेफान आपणाक पात्रावन जिशी मारल्या वेळार क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताचो खरो सीस जावचे खातीर तो मेलो तशेंच मॅक्सिमिलियन कॉल्बे आनी एकलो फ्रांसिस्कान कन्वेंचल पाद्राप तो जैलांत तो आशिल्ल्या वेळार कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत ती आशिल्ल्या वेळार एका रैताक जुशी मारचे म्हूण एक कानून जाल्ल्या वेळार तो रैत रोडोंक लागलो म्हाका बायल भुरगीं आसात तांची जतन कोण कान घेता म्हणल्या वेळार मॅक्सिमिलियन कॉल्बे म्हणलो की हांव एकलोच म्हाका बायल भुरगीं ना हांव एक याजक तुज्या जाग्यार हांव मरोंक तयार आसा म्हूण तो मेलो आनी जेजू क्रिस्ताचो खरोचो सीस जालो मोगाचेर मस्त उदाहरण दिवेत आज मस्त जाणां सरी सुमार क्रिस्तांव समर्थ घडल्या उपरांत 3.5 मिलियन लोक मार्तीर मेला जेजू क्रिस्ता खातीर हर एका दिसा 300 क्रिस्तांव लोक मरता जेजू क्रिस्ता खातीर खरो सीस जावच्या खातीर आनी हर एका दिसा 300 मिलियन लोक जेजू क्रिस्ता खातीर आज वळवळटात एका जर हांव तुमचो मेस्त्री हांव कश्टालां जाल्यार हांवें म्हजो कुरीस वयलो जाल्यार तुमी कश्टा आनी तुमी तुमचे कुरीस वोवन म्हजो पाटलाव करात ह्या समाजांत आमी आसतना आमकां संवसार सोबीत दिसता रॉबर्ट फ्रॉस्ट म्हणलो बरयणार कवी म्हणटा की द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप अँड मायल्स टू गो बिफोर आय स्लीप हो संवसार सोबीत दिसता एका रानांत आमी येता आसतना आमकां सोबीत दिसता तें रिजॉर्ट पूण आमचो एक शेवट आसा आमी एक बासावणी केल्या बास दिल्या ती बास आमी पाळूंक आसा देवाची पयलो सीज जाल्ली मोरी माय जावन आसा तिणें हांव सोम्याची चरण दासी जावन आसा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें ती जावं दी म्हूण जेजूची देवाची कुशी ताणें केलें आनी बुडव्यान मोरयेक येवन तूं देवाक मुनीस जावंक एक अवकाश करून दिता की म्हणल्या वेळार आय एम द एडमेड ऑफ द लॉ लेट इट बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड मोगाच्या भावन आनी भयणीनो मोरयेन ती देवाक कबलात दिल्ल्या वेळार आवय जावंक एक 14 वर्साची चली ती जावन आसली फुडें कितें घडटा म्हूण नेना आसली जाल्यार तिणें हांव सोम्याची चरण जाती जावन आसा म्हूण देवाची कुशी करून तिचें सकट समर्पण तिणें देवाक केलें ती नेना आसली एक फुडें जेजू 5 उंड्या आनी 2 मासली आनी 5,000 लोकांक वाडटलो म्हूण ती नेना आसले जेजू उदकाचो सोडटलो जेजू उदक आसले वायन करतलो पिडेस्तांक गूण करतलो मेल्ल्यांक नवें जीवन दितलो ती नेना आसली जाल्यार हांव सोम्याची चरण जशी जावन आसा म्हूण ती जेजूची आनी देवाची सीस जावंक पावली तीस मोरी माय आमकांय आदार दिवन दी आमचें समर्पण न्ही केवल एका घडयेचें पूण मोर्ता वरयेक आमी जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें खरें सीस आय एम द थर्ड जीसस इज द फर्स्ट and my family is the second. Amen. उबे रावन आमचो भावात प्रगट उसारिया सतमंतान देवाक सर्पदेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत समावलो ओंकार मुरयेता सन्मानो पोंच पगला ताणे कसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका आडके पेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे सामेनांतलो परतून जिवन जालो सर्गात चडलो सर्ग देवाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवांनी मेल्यांची मुंची तो येतालो सद्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें नुकसाणें कुडीचें जिवन पोण सस्तनाचें जिवीत आमेन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी देवाक आमी अर्घा दिता ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो व्हडलो भाव जावन दिला सुडोंदर जावन आमकां फोव केला आनी तेच जेजून आमकां सांगला कितें तुमी म्हज्या नांवान मागतात गे खंडीत जावन बापातान तुमकां जोडून दितलो
आमची सगळी प्रार्थना आतां मोरया मुखांत्र जेजू मुखांत्र देवा लागीं आमी दवरया. बापा पवी सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे समर्पित जिणे मुरिफात जेजूचो पाटलाव करतेल्यान प्रेरण आनी आदर्श जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी खरो अधिकार सेवेचो आनी तो पेल्याची आनी गांवची सेवा करच्या आसा म्हणलें समजून ह्या खातीर आपल्या स्वंत फायद्याचो त्याग करच्याक तांचे थंय बरें मौन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी माया मोग आनी एकवट रास करूं सर संध्यांनी सगळ्या कुटुंबाच्या हिता पासत त्यागी मनोभावान जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर कुटुंबाचेर तुजी आशिर्वादां वत. सगळे फिरगस कुटुंब बावडताचे आनी भरवशाचे केंद्र जायशें कर. एकामेकाच्या गरजांनी पावोवन सोम्या जेजूचो आदेश उतरांनी तशेंच करण्यांनी जियोन देखीवन जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढ्येन कश्टूंच्या सर लोकांक तूं बऱ्या भलायकेचे देणे लाभय. तांच्या जतन घेतल्यान तूं आशिर्वादीत कर. पिडेस्त तांचे सेवे खातीर तांणी करचो त्याग मानून घे. तांची काळजां दादोसकायान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. त्या एकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी त्यागाची आनी सेवेची जिणी जियोवन तुज्या पुताचे खरे पाटलावदार जावन आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजा पसत आमी मौनपणी मागया. भोव दयाळ आनी काकुळतेच्या बापा, आमी समेस्तनी बात्याव जायजे म्हूण तूं आशेताय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मोरी माये मुखान तुवें आमकां धडलाय. आयच्या ह्या लितुर्जीच्या वाचपांनी तुवें आमकां आपोवन दिलाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी आमी जाय जय. ताचे खरें सीस आमी जाय जय. आमच्या जिणेक पाठ करून जेजू सगळें फुडें सरूंक आपयत आसतना आमच्या जिणेंत बरें करूंक पेल्याचो मोग करूंक आनी तुजे खरें सीस जावंक जाय जाल्यार कृपा आमकां फोव कर. हें प्रार्थना मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर पवित्रज्ञान धाडून बदलून दी वासरतान क्रिस्ताच्या किरकोळ काळ समाना ओपून दी ताव मोगा आमची ल्हान व्हड कामां सुफळ कर म्हूण मागता. अर्पुच्याक तुका हाडून आयल्या उडो आनी वायट पापां सगळींच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून बदलून दी वासरतान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वपुत्र देव बापा मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या आगावात सरस्पोर मारून घे. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी ससनाच्या सुखाक आमी फावो. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा
तुका पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या असत्य विनाशी सैमाक तुवें तुज्या गणित पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवून आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानच करी मनशान उगडलेली इश्टगा तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तातूं अदीक पोजळटा महिमा तुजी देखून त्यास जेजू उदेशी देवदूतांचो सळगो जबलगबा संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकणता वयर सर्गा तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरां सोंसूं वेच्या आदीं ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिले आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या आवडासा करात. Bavart so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सगळ्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा आसतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीच्या विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाती वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर सरिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजेचे सोपती बागेवन दोन दुतां आनी सो काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकूणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या
सुडोंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां देर घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें एकटेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवयात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळयात ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सुडवंदार. ताचो पटलाव करूंक ताणें आमकां आपोवणें दिला. ताचो पटलाव करून ताची सिद्ध जावंक ताच्या मासान आनी रक्तान तो आमकां पोसता. ताच्या जेवणाक आपयलेलीं आतां आमी हर एकलीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे तेरेमशें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सांबाळ म्हाका वर, जीव नवो कर. वेंगेन म्हाका धर, मोगान तुज्या वर. सांबाळ म्हाका वर, जीव नवो कर.
आयुष्यभर सांभाळ म्हाका वर जीव नवो कर. प्रार्थूया. प्रितेच्या बापा, या संस्कारांत आम्ही जेजूचे मांस रगत घेतलां. ह्या संस्कारलेले जवान आपल्या उडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसयात. गेल्याच्या आयताराचें कलेक्शन रुपीस 8,000 मोंती साहेबाच्या मायाचे 99 दीस गीत आमी गावचे. सकल सांगाता मेळ्या सकल लागीं सरया आमचे ताळे एकया मोरे घोगोळसिया ओडताई तारी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मोगड कोत्या आनी मायेक दिव्या सकल सांगाता मेळ्या सकल लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरये घोगोळसिया. 99 ते मोंती साहेबिनी सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय सावन वेंचून काडली आनी सबार देण्यान तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगाताक संतोष पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय. तुज्या जिणेंत सोडवण्याची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची चळवळ जावच्याक तुवें साकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सोम्याची चरणदासी म्हूण प्रसारून देवामुखार सोपून कालती जाली आनी देवाचे कुशीक तुज्या जिणेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दराळ आशिर्वादां मागून दी. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करून आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोषाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मोती साहेबिनी तुजे बरी खातीर जावन आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवं त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टांत
दुखांत विघ्नां आणणारा आनी पिडेशिरेन आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे तुझ्या पुता लागीं मागून दी. ही मोगाळी मोती सायबिणी. आम्हा पसोय विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. हे मोगाळी मोती सायबिणी तुजी देख घेवन आमचे कश्ट नश्टांनी पिडे शिडे वेळी भावार्थान दंडळ नशें बगा शांती समाधान जिवन देवाची खुशी आमचे जिणेन पाळूंक तुजें प्रेरण लाभूय. आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजून तांचें पालन पोशण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक काळजांत जिवन आमची कुटुंबां भावार्थाची आनी शांती समाधानाची बेडार जावन रुपांतर करून तुजी ससाय लाभूय. हे आमी मागता तुजे कुशीन जल्माल्या देवपुता आमच्या सुमयाचे नांवे. आमेन. देवाच्या अंतिम बेसावां खातीर सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोमी तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां राखो. आमेन. सोमी आपले मुखामळ तुमकां दाखोव आनी तुमचे काकूळट कर. आमेन. सोमी ताचें प्रतिरूप तुमचेर कंसोव आनी तुमकां समाधान दिव. आमेन. सर्वपुजुदा देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार मोगाळ पुत्रा सोवे आव्हान मोरे आशीर्वाद दिवं आमकां. भगवंत कुर्साचे पुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.